नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आयचो विषय असा करियर इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम आणि आमच्यामध्ये असतात बाप जयेश बोंद्रे. नमस्कार, कार्यावळीत स्वागत तुमचे. सर, जेन्ना आमी ट्रॅव्हल अँड टुरिझमाचे विशयी उलयतात तेन्ना म्हाका दिसता गोव्यान ह्या विशयी उलोवप म्हणजे प्रत्यक्ष पंढरीनूच कारण गोवा हे सगळें हॉट टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा. हेजो आवाठ मोठो आसतलो ट्रॅव्हल अँड टुरिझमाचो. ह्या सगळ्या आवाठा कडेन तुमी कशें पळयतात? तातूंत खंयचे खंयचे गजाली येता अशें तुमकां दिसता? तशें तुमी म्हटलें की गोवा आमी पंढरी आसा म्हणून यू आर करेक्ट. बट आय स्टील दॅट वी स्टील नीड टू इम्प्रूव ऑन मेनी एस्पेक्ट्स. आमच्या गोंया सुद्दां अजून बरीच डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. जी जाल्ली आसा ती काही भागांतच जाल्ली आसा, बट आणि अनेकशे असे गांव आसात, अनेकशी शहरां सुद्दां अजून गोंयान आसात जी बऱ्या तरेन डेव्हलप जावं शकता. खूप हे आसा, वाव आसा. पण हातूंत खंयचे गजाली येतात, खंयचे घटक येतात ट्रॅव्हल अँड टुरिझमात? ट्रॅव्हल अँड टुरिझम जेन्ना वेन वी टॉक अबाउट ट्रॅव्हलिंग किंवा आमी खंयच्याय जाग्यार वचून एक टूर करपाचो म्हणटा, तर तातूंत बरेच गोष्टी लिंक्ड आसतात. एक म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन. तुमी कशे वतात? से फॉर एग्जाम्पल तुमी आतां बेंगलोर वता भोंवपाक, तर तुमकां वचपाक एदर फ्लायट, रेल, ट्रेन ताचें बुकींग जावपाक जाय. मागीर थंय गेले काय हॉटेल येता. हॉटेलाचें बुकींग कन्फर्म आसपाक जाय तुमचें. त्या बेंगलोर फुडें आनी तुमी उटी वता जाल्यार ते तुमचे डेट्स मॅच जावपाक जाय. ज्या दिसा तुमी वता आनी ज्या दिसा तुमचो चॅकआउट आसा हॉटेलांतल्यान त्याच दिसा तुमचें रिटर्न तिकीट आसपाक जाय. परत तुमी थंय गेले काय यू शूड बी कम्फर्टेबल विथ द फूड. So you should make arrangements in such a way that you get food what you want, especially if you are a vegetarian or a non-vegetarian, whatever it is. At the same time you should be very comfortable. आणखीन एक मोस्ट इम्पॉर्टंट बाब अशी आसा की जेन्ना भोंवपाक वता तेन्ना मनांतले विचार थोडे सायडीक काडून यू शूड गो विथ अ व्यू दॅट यू आर गोइंग टू एन्जॉय. आणि खंयचे गजाली म्हणजे एक हॉटेल जालें, मागीर तुमी म्हटलें त्याच बरोबर आतां ट्रॅव्हल अँड टुरिझमान इव्हेंट हो ही सुद्दां गजाल. करेक्ट. आतां आमी खंयच्याच आतां गोंयांत लोक येता, आमचे पयस वचपाची गरज ना. गोंयांत लोक येतात तर बरेचशे इव्हेंट जे आसात ते हायलायट जातात. से फॉर एग्जाम्पल आमचो कार्नवल आसता, मागीर लोक उत्सव आसता, जावं वायन फेस्टिवल आसा किंवा इफी आसा. हे जे इव्हेंट्स आसात ते भायल्या राज्यां मदीं, भायल्या देशां मदीं हायलायट जाले काय ते लोक थंय पळयता न्यूजपेपराचेर. म्हणजे आज इव्हेंट मॅनेजमेंट हो सुद्दां ट्रॅव्हल अँड टुरिझमाच्या क्षेत्रांत आयल्लो आसा. करेक्ट. सो म्हणजे ह्या क्षेत्रांत जो कोण येतलो ताका ह्या सगळ्या गोष्टीचे भान दवरचें पडटलें. येस. म्हणजे हांगा खंयचे फेस्टिवल आसात किंवा खंयचे फेस्टिवल प्रमोट करचे, ह्या सगळ्या गजालीचें भान दवरचें. आतां आय वूड लायक टू गिव एग्जाम्पल ऑफ दुबय शॉपिंग फेस्टिवल. तेका आमी DSF म्हणून इट्स फेमस इन द वर्ल्ड. ज्या तरेन ते प्रमोट करतात दॅट इज रियली व्हेरी अमेझींग. एवरी कंट्री, एवरी स्टेटान ताची एडवर्टिजमेंट 6 म्हयने पयलींच पाविल्ली असतात. तांचे बुकींग 6 म्हयने पयलीं जाता. आणखीन दुबय शॉपिंग फेस्टिवल जो आसा आयज सगळ्या जगान फामाद जाला. फक्त ज्या तरेन तो प्रमोट करता ताका लागून तो फामाद जाला. त्याच बरोबर थंय वचना फुडें आमकां फक्त नॅचरल ब्युटी पळोवपाक मेळटाच. आर्टिफिशियल ब्युटी मेड एज नॅचरल ब्युटी पळोवपाक मेळटाच. बट एट द सेम टायम ते शॉपिंग एस्पेक्ट एक आसा. यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू शॉप, ब्युटिफूल थिंग्स टू शॉप, अँड देर आर इव्हेंट्स ऑल्सो हॅपनिंग अराउंड. म्हणजे ट्रॅव्हल अँड टुरिझम हो वेगवेगळे जे इंडस्ट्री आसा ताचे एक इंटरग्रेशन म्हणून पळोवपाक आमकां मेळटलें. एक्झॅक्टली. भितर एडवर्टायझिंगूय आयलें, भितर इव्हेंट मॅनेजमेंटूय आयलें, भितर आनी खुबशे गजाली आयले आनी हे सगळे गजाली मेळून तो ट्रॅव्हल अँड टुरिझम एक करियर जाता. इट इज अ कंप्लीट, इट्स अ पॅकेज. इट इज अ पॅकेज ऑफ व्हेरियस सर्वीस प्रोवायडर्स. ओके. ट्रान्सपोर्टेशन, हॉस्पिटॅलिटी, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीज. एक ल्हानांतलो ल्हान एक फोक डान्सर्स सुद्दां जे असतात किंवा आर्टिस्ट असतात तांकां सुद्दां तांची कला थंय पेश करपाक मेळटा. आतां आमचो जेन्ना हांगासर लोक उत्सव चलता तेन्ना आमी पळयता की बऱ्याचशा राज्यांतले लोक हांगासर येतात आनी तांची कला सादर करतात. ते पळोवपाक हांगासर फॉरेनर आयिल्ले असतात. तर इव्हेंट मॅनेजमेंट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम. ओके सर, बाकीच्या जी क्षेत्रां आसात तेतून फॉर्मल एज्युकेशन आसता, म्हणजे तुम्ही जर मॅनेजमेंटान जर डिग्री करपाक जाय, तशेंच
ट्रॅव्हल एंड टुरिझमात एक फॉर्मल शिक्षणाची सोय आसा जाल्यार ती खंय आसा? आसा फॉर्मल शिक्षणाची सोय आता जवळजवळ 7-8 वर्ष जाली सुरू जाल्ली आसा. गोंयांचे जे नावाजत कॉलेजीस आसात, पणजेन जावं मडगांवां डॉन बॉस्को आसा, डॉन बॉस्को कॉलेज पणजी, डेम्पो कॉलेज, रोजरी, म्हापसा सेंट झेवियर्स कॉलेज, तांच्यांनी BBA इन ट्रॅव्हल एंड टुरिझम हो कोर्स चालू केल्लो आसा. BBA इन ट्रॅव्हल एंड टुरिझम. तातूंत तांकां बरेचशे विशय आसात. त्या विशयांत एक एअरलायन टिकेट आफ्टर 12th आफ्टर 12th म्हणजे एंट्रन्स एक्झाम आसता. येस, इवन गोवा युनिवर्सिटी हॅज स्टार्टेड BBA इन ट्रॅव्हल एंड टुरिझम. अच्छा. आणि गोंया भायर देर आर वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स. यू कॅन गेट द इन्फॉर्मेशन थ्रू वेबसायट्स and but I recommend that after completing a formal education, तो जो स्टुडंट आसता he should take up a good internship first of all. ताचेर ताका हे मेळटले. पण जो कोर्स तुम्ही डिझायन केला किंवा खंयच्या युनिवर्सिटीन जो नॉर्मली डिझायन केल्लो आसता ताचे ते कोर्सान खंयच्या गजाली येतात, म्हणजे तो कशा प्रकारचो डिझायन केला? त्या कोर्सान तांकां ट्रॅव्हल एंड टुरिझम किंवा एक टूर कसो बऱ्या रितीन हँडल करप आनी टुरिस्टांक कशें सर्वीस प्रोवायड करप ह्याचे गोष्टी शिकयल्यो जातात. रायट फ्रॉम एअरलायन टिकेटींग, रेल्वे ऑर बस टिकेटींग, हॉटेल कन्फर्मेशन्स, वेदर कंडिशन्स, टायम झोन्स ऑफ डिफरंट कंट्रीज फॉर इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलिंग, करन्सी, ज्या तरेन प्रत्येक देशाची वेगवेगळी करन्सी आसा तर ते कशें ट्रान्सफर करप, विजा फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्युमेंटेशन कशें करप विजाक लागून, प्रत्येक कंट्रीचे वेगवेगळे विजा नॉर्म्स असतात ते कशें कॉम्प्लाय करप ते त्या कोर्सान सगळें शिकयलें जाता. ओके. आनी त्या भायर प्रॅक्टिकल म्हणून तांकां इंटर्नशीप आसता. इंटर्नशीप म्हटल्यार तांचे जो कोर्स आसा आतां हांगासर 3 वर्सांचो फूल टायम कोर्स आसा. तातूंत 3 years they can, every vacation they can go and work with a travel operator. That internship is very important. During that internship the intern works with a travel agency, in the travel agency like a employee. म्हणजे तो खंय करता? हांगाच इंटर्नशीप गोंयान करता की गोंया भायर? आता जे त्या स्टुडंटाचेर कॅपॅसिटीचेर अवलंबून आसा. आता थोड्यांक हांगासरच जर अपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तर ते हांगा करू शकतात. बट आय strongly recommend if a Goan student or any student wants to take up a good internship, then he should go to a place like Bombay. He should work with a tour operator there, and then he should come back, because he should learn the minute details, the in and out of the industry. Yes, he should know what are the merits and demerits, what are the loopholes in the day-to-day वर्किंग ऑफ. कारण हे टूर एंड ट्रॅव्हल पुस्तक शिकून जावपाक अभ्यास करून जावं. दॅट इज अ सपोर्ट. दॅट इज अ सपोर्ट. बुक्स बी आमी म्हणिना की बुक्स कॅनॉट हेल्प, बट इट इज लायक 70-30%. प्रत्यक्ष फिल्डार वचून फील्ड वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि टूर ऑपरेटरा कडेन रावन एक थोड्या टूर्सांक ताणें स्वता असिस्ट करपाक जाय. एका टूर ऑपरेटरा अभ्यासक्रमाचो भाग. हय, अभ्यासक्रमाचो भाग आसा. हय. आतां थोडे स्टुडंट्स कितें करतात, दे डू इट व्हेरी सिरियसली, अँड सम स्टुडंट्स ऑल्सो टेक इट व्हेरी लायटली. इट इज अप टू द इंटर्न. तो कशें करता ताचेर आसा मागीर ते. बरोबर. ही हॅज टू टेक अप विलिंगली. म्हणजे एक थोडे तुम्ही इनपूट ताका दिवू शकता, पण ते कशें कॅपिटलायज करप त्या भुरग्याच्या ते आसा. हय. आतां आय वूड लायक टू कोट वन एग्जाम्पल. एक माझो स्टुडंट आशिल्लो. ही वॉज फ्रॉम अ वेल टू डू फॅमिली, आणि तो एका टूर ऑपरेटरा कडेन इंटर्नशीप करपाक म्हणून गेलो. आणि कितें जालें, 1-2 दिसां उपरांत ताका त्या टूर ऑपरेटरान सांगलें की तुवें वास्को वचपाचें आनी गेस्टांक घेवन येवपाचें म्हणून. तर तो एअरपोर्टार सकाळीं 5 उठलो, घरा कडेन एअरपोर्टार गेलो आणि ताणें त्या गेस्टाक घेवन हॉटेलांत तांकां ट्रान्सफर करून आयलो. आनी ताचे फ्लायट त्या गेस्टाचे 2 वरां लेट आसले. ताका 2-3 वरां थंय रावचें पडलें. आनी अशें करून तो घरा पावता म्हणसर ताका सांज जाली. आनी तो घरा गेलो, आणखीन तो बेजार जालो. आनी मागीर नेक्स्ट डे ताचे पेरंट्स आयले सांगपाक की ताका आमी इंटर्नशीप करपाक धाडला, आनी ताका तांचे एक्सपेक्टेशन आसलें की ताका कितें तरी मॅनेजरियल काम मेळटलें म्हणून, आनी तुमी ताका थंय कित्याक धाडलें कंपनींतल्यान.
सो मागीर त्या टूर ऑपरेटरान ताका सांगलें की ह्यो ल्हान ल्हान गजाली आसात, दीस इज द स्टार्टींग पॉयंट, पिक अप द गेस्ट फ्रॉम द एअरपोर्ट. 2 टूर सुरू वरां जाता थंय. थंय टूर सुरू जाता. जेन्ना तो फ्लायटांतल्यान 2 वरां फ्लायट डिले जावन जेन्ना तो गेस्ट दाबोळी पावता तेन्ना तुवें गाडी भायर लावप, त्या गेस्टाक रिसीव करप, ताका भायर हाडप, आयडेंटिफाय करप की होच आपलो गेस्ट आसा म्हणून ताका त्याच्या हॉटेलार पावप. हॉटेलार व्हेलो काय थंय कितें डॉक्युमेंट जाय पडटा, हॉटेलाचें रिजर्वेशन जाय पडटा, पेमेंट कन्फर्मेशन जाय पडटा, चॅक इन चॅकआउट टायम ताचो थंय कन्फर्म जाय, ताका हॉटेलान कितें फॅसिलिटीज मेळटले ते ताका सांगपाक जाय, दुसऱ्या दिसाचो तो शेड्यूल कितें आसा ते ताका सांगपाक जाय. हें सगळें करून ताणें ही हॅज टू कम बॅक. सो ही हॅज लर्नड ऑल दॅट. करेक्ट. सो दीस इज द बिगिनींग ऑफ द टूर. अजून त्या गेस्टाचो सबंद टूर जावपाचो आसा. सो म्हणजे हे करता आसतना आमकां खूब वेळ काम करपाची आमची तयारी, मनाची तयारी दवरची पडटा. हय, बट इफ यू आर सिस्टमॅटीक, इफ थिंग्स आर ऑर्गनायज्ड, इफ युअर टीम इज वर्किंग प्रॉपरली, देन एवरीथिंग गोज व्हेरी वेल. म्हाका दिसता तेच ह्या BBA कोर्सान की ऑर्गनायज तुमी कशें आसा. हय, बरोबर. जर एखाद्रो भुरग्याक जर हो कोर्स करून किंवा ह्या फिल्डान येवन खंय तरी नोकरी करपाक जाय जाल्यार ताका एक संदी कशी आसा गोंयांत आनी गोंया भायर? आतां जर आमी पळयलें की एवरीडे न्यूज पेपर किंवा इंटरनेट खंयचीय वेबसायट जर तुमी ओपन करता जाल्यार तुमकां सगळ्यान पयली एडवर्टिजमेंट दिसता ती हॉलिडे एट सम प्लेस क्लिक जाता किंवा फ्लॅश जाता. एवरीडे प्रत्येक न्यूज पेपराचेर तुमी पळयता की लिडींग जे टूर कंपनीज आसात तांचे हॉलिडेज एडवर्टिजमेंट चालू आसतात. बरेचशे हॉलिडे आसात which are more cheaper than Indian tours, like holiday to Singapore, holiday to Malaysia, Sri Lanka जावं किंवा Thailand जावं, very economical and very cheap. जे I think Thailand trip will cost you somewhere 24,000 onwards, 20 to 24,000 rupees, and it's a all inclusive tour. Okay. But if you want to go to Delhi and come back, you might spend more on that. म्हणजे हांगाच्यान परदेशान व्हरपाक मागणी आसा. मागणी आसा. आणि थंय जे कंपनीज आसात थंय आमचे भुरगे वचू शकता. म्हणजे ते केसरी वचू शकता, हय. आसा, सचिन ट्रॅव्हल्स आणि गोंयांनी यात्रीक सारखे आसात. जर एखाद्या भुरग्याक जर अशें दिसता की आपण ह्या क्षेत्रांत उतरचें, व्यवसाय करचो, जाल्यार ताका संदी तुमी कशें पळयता? व्यवसाय जर कोणाक करपाचो आसा तर आय वील से दॅट दीस इज द बेस्ट इंडस्ट्री बिकॉज स्काय इज द लिमीट. करेक्ट. आतां पयलीं भशेन उरोंक ना. आतां हॉटेल इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री हॅज ग्रोन अप. सिस्टमॅटिकली आनी ऑर्गनायज्ड काम आसात, वेवस्थीत जर सगळे पूर्व तयारी जर सारकी आसात तर दॅट पर्सन कॅन ग्रो. बट स्वताहून वेवसायीक जावच्या पयलीं ताका स्वताक थोडो एक्सपिरियन्स जाय. एका कंपनीन ताणें 1-2-3 म्हयने काम करून ही शूड नो द इन एंड आउट ऑफ द टूर इंडस्ट्री एंड देन कम बॅक. बिकॉज जेन्ना आमी एखादो टूर करता, इट्स अ लायफ रिस्क ऑफ द ग्रूप वीच इज कमिंग हियर. कळ्ळें न्ही. आय वूड लायक टू टेल, एकदां एक फॉरेन डेलिगेशन येवपाचें आशिल्लें आनीक गोंयान ऑगस्ट म्हयन्यान ते येवपाचे आशिल्ले आनी तांचे